तुमच्या भाव भयणीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. पावसांतल्यान पासून तुमी शेताचो मोग आनी सांत बार्तोलोमेवाचो मोग घेवन हिंगा येयल्यात आनीक आमी मागणी करून देवाचो आशिर्वाद आमच्या शेतां बाटाचेर मागला. आनी काय बरें हें शेत आयज आमकां तयार जाला. पणस आमचे वाडला. तशेंच आमच्या कोणसांत सुकणी पासून भितर सरल्यान ती आमकां दिश्टी पडटा. देखून देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. आनी आयज हो पावस हे भशेन पडटा देखून आमच्यान सकयल वचून कातरूंक जायना. देखून हीच आमच्या शेतांतली कणसां आमची चिकलेची कणसां आमी हिंगा वयर हाडल्या. तर हो आशिर्वाद आमच्या सगळ्या शेता बाटांचेर हांगाच हांव मागुया. आनीक हे कणस कातरपाक आमी ह्या भागान वांटो घेवया. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा तुका आमी दिनवासता आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां शेतां बाटां दिलां आनी ह्या शेतां बाटांनी तुवें आमकां फावो ती पीक दिल्या. ह्या कणसांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमच्या आख्या गांवांत दर एके कडेन जी फळां जातात त्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जी फळां दितात त्या झाडांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या झाडांची काळजी घेतल्या सगळ्या शेतकामत्यांचेर तशेंच आमच्या गांवच्या भावा भयणींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी हे भाशेन आमच्या उदारपसणाक फावो तितलेंय तूं आमकां दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी ह्या शेतां बाटांचेर आनी ती शेतां रोयतल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आर्गां तुका सोमया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका, आर्गां तुका, आदार आनी सासना.